पान 7, A14, page 7. Soglang tuमकां देव बरो दिसत्यो संपलोल्या फ्रांसिस्को फेर्नांडीस हाका देवान सुर्गेचें सूख फावो करूंक ही मिसाची भेट आमी भेटयता त्याच बरोबर जल्माचो दीस स्वर्णा पेरेरा एस्तेला पेरीस सिमरन पिशेतो देवान तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया त्याच बरोबर 25 वर्सां लग्नाची मायकल आनी लीना देमेरो देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया कार्दोज वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया थॉमसन फेर्नांडीस पेद्रो जुजे फेर्नांडीस फिलोमेना रॉड्रिगीस सिल्विया रॉड्रिगीस गॅब्रियल रॉड्रिगीस जेरोनिमो रॉड्रिगीस आगोस्टीन लिमा कार्मिन फेर्नांडीस बाल्बिनो रेजिनाल्ड डायस बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सोबे आसूं. म्हज्या भावां भयणांनो ह्या पवित्र गूड फावती परी समोरोमूक आमची पातकां ओळखून घेवया सर्विस्पोरा आमची काकूत कर कित्याक तुजे विरुद्ध आमी पातक केला सर्विस्पोरा तुजी काकूत आमकां दाखय आनी दयेन आमची सोडवण कर. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया सर्वेस्पोरा तुज्या कुटुंबा सांगाता राव आनी आमची मागणी आयकून घे अशें भावार्थाचे कृपेन बोल्ल्यान तांकां तुज्या एकल्याच जोणीत पुताच्या पुनर्जीवनपणान सासणाक वांटो दी म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासाले वाचप जेरुजालेम आसलेल्या पवित्र सोबेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं दोन दूत मात भायरून जुदेयांत आनी समार्यांत शिंपडली. भागीवंत मनशांनी इस्तिवाक निकिपिलो आनी ताच्या पासत व्हड दूख केली. पवित्र सोबेच्या निसंतन करूंक सालू वावुरतालो. घरांत गोर भितर सोरून दादल्यांक तशेंच बायलांक बायल काडून तो बणकुणींत घालतालो. पूण शिंपडलेल्या ती जोरी मोरी शुभ वलतमपण
शिपडायत गेली. असो फिलीप समार्याच्या एका शारांत गेलो आनी ताचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विस्मिताची खबर आयकून वो आपणे काशा ती पळयली देखून फिलीप परगटलो. तो संदेश पोरजेक एका मनान मानून घेतलो. जायत्या देवाचेर बसलोली तावन मेलिली आत्मे बोब मारून भायर सरताली आनी पुस्तकाल आलजाली आनी तोंडींत भायर बरी जाताली. हाका लागून त्या शारान व्हड कुशालकाय वाचतली. देवाचें उतोरें. सर्वचे व्हड उपकार. जबाब. प्रितुमे वयल्यान सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक तालो पेटयत म्हणत. प्रितुमे वयल्यान सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक तालियो पेटयत. प्रितुमे वयल्यान सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक तालियो पेटात. ताच्या नांवाची मोहिमेक गितां गायना गोडात. ताच्या मोहिमाची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां. जबाब. प्रितुमे वयले सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक तालियो पेटात. सगली पृथ्वी तुजेर मुखार सास्तांगी पडटा. तुका गायना गायता. तुज्या मनाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाची कर्तुत्वां पळयात. आमकां तोकाक कळटात तसली मनशांनी मोदें घडलेली विस्मिता. जबाब. प्रितुमे वयल्यान सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक तालियो पेटात. दर्याची ताणें केली सुकी बोट आनी न्हंय उतरून सुके पावलांनी ती पलतडीत पावलां. ह्या पासत ताचेरूच आसा आमचो संतोश. आपल्या पडवेन तो सदांकार राजवट चलयता. जबाब. पृथ्वीवयल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक तालियो पेटात. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. जी कोण पुताचेर विस्वास दवरतात तांकां सगल्यांक सास्ताची जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नवें जिवंत करतलों. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्विसपोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवी आसूं. जुवावा पोरमोणी शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोवया. जेजून लोकांचे उरपोजीक मुळे. हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच ताण लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खोशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक हांव स्वर्गार थावून देवलां. आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खोशी ही जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवंत करची. ही म्हज्या बापाची खोशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास दवरतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलो. सुम्याचें शुभ वर्तमान.
wakani tuka Krista. मोगाळ बाबा बिनानो आमी जुवांवाचो सवो आवेसवर ह्या दिसांनी नियाळटाव आनी कालच्या दिसा जी निमणी वोळ आमी आयकल्ली शुभ वर्तमानांत ती आज आयच्या शुभ वर्तमानांत पयली वोळ जेजून लोकांचे उरपोवचीक मुळे हांव जिविताचो उंडो आय एम हें पोत्तून पोत्तून जेजू सांगतलो आतां हांव जिविताचो उंडो हांव संवसाराचो उजवाड हांव मेंढऱ्यांक दार हांव बरो गवळी हांव पुनर्जिवनपणांनी जिवीत हांव वाट स्वतांनी जिवीत हांव दाखवेल हे भाशेन 7 भाशेन आतां फुडें आतां शुभ वर्तमानांत आपूण कोण तो सवकास जेजू लोकांक दाखोवन दिता आयज तो म्हणटा हांव जिविताचो उंडो म्हजेशी येता तो कधीच ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच ताण लागची ना हाका आमी सुर करता जेजूक आदल्या कोरांत देवाची जाणवाय विजडम ऑफ गॉड एंड तोरा लॉ सुमूट जांकां देवाची जाणवाय सजमता वा तांणी आपणा देवाची जाणवाय आपणाची केल्या आनी थोरा म्हणजे लॉ कायदो देवान दिलोलो थोरा म्हणटा तेन्ना पयले 5 बूक म्हणटात ते आनी तातूंत मागीर लॉ आसा भितर सांबाळटात जाल्यार तांकां जिवीत मेळटलें आनी जेजू सांग सोदता हांव तो जिवीत दितलो उंडो स्वर्गांत हांव देंवलोलो आनी म्हाका वावर दिल्लो आसा बापान सगल्या संवसाराची सोडवण करूंक आनी सगल्या संवसाराची सोडवण जातली जाल्यार तुमी म्हाका मानून घेवची गरज आसा म्हाका काम दिलां सोडवणेचें आनी ही सोडवणेचें हांव काम करतलो कोणूच पिड्यार जाल्लो म्हाका नाका पूण ही सोडवण तर जातली जाल्यार आमी देवाक स्विकारची गरज आसा वी नीड टू एक्सेप्ट द विजडम द लॉ वीच इज गॉड हिमसेल्फ दुसऱ्या उतांनी जेजू जो म्हणटा हांव जिविताचो उंडो एके वाटेन मिसाल जाता तो उंडो जेजूची कूड आनी रोगत हातूंत दुबाव ना त्याच बरोबर जेजूची शिकवण जेजू वांटा ती जाणवाय ती आमी आमची करची गरज आसा आनी ती आमची ती जेजूची शिकवण आनी जाणवाय आमची केली जाल्यार ती समारितान ओसरी भाशेन म्हणून आमी म्हणूंक पावतले आमकां सोमी मेवला आनी दुसऱ्याची आमकां कित्याचीच गरज ना म्हजी तान भूक निवली दैवीक जाणवाय देवाची खुशी सोदून हो जिविताचो उंडो आमचो करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया बेठोनेक आमी गायन गावया C25 ना आमचे लागीं पान 30 आनी 9 C25 पेज 39
म्हज्या भावा भयणांनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वयवे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं आमी सदांच संतोश भरीत आसूं अशें आमचे भितर घडटा ती नवसोरणी सासणाच्या संतोशाचें कारण जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची अदीक व्हडल्या दोबाच्यान आमी किर्ती करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बळी. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सोपून एक पावलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सुर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबोन आसतना गायतात. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्यानी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबाना पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gud. Sovia, tudzie moronami somorotał, ani tu porod Jezul, tudzie ponoci on देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मोडनाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा,
फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोवशान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माई संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन मृतांनी सुटकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्मेच्या एकवटांत देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें चुकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक मुक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यांत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओत्रेकतोले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. तुवें कुतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. भावार्थाचे दोळे D5 पान 40 D5 पेज 49. भावार्थाचे दोळे
प्रार्थूया. सर्विसपुरा आमची मागणी आयकून घे. आमकां सोडयलेल्या पवित्र देण्या घेण्या वरवीं आतांच्या जिवितांत आमकां आदार आनी सासणाच्या संतोशाची खात्री आमकां मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्विसपूर तुमची सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर्पद्विदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिगेलीक. सामुएल महाबोडव्या लढाईच्या दिसात आमकां राग. देवतराच्या खोडेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सुरकेच्या तळबलाच्या सुंगराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक एमकोणाक लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोड पडटात. आमेन. Sa
भाग्यवंत मारये, तूं आमचो सदांचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवासो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या तुवें आमकां जोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माई आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडून शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवीदार माई आमकां हे उपकार जोडून दी. ताल्ल्यांचेर जोय धरून गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोबून मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सोबे सासणाचें जिवीत. सदांकाल आदार दितली माई आमचे पासत विनोदी कोर. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे माई मारयेच्या एकाच उतरान गालिलियाच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाकासोरान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्याकाल आमी हांगा जमा जाल्या आमची मागणी तिची उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माई आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोत्तेल्यांक पाव, ताळ्यांत आमकां थिराय, आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्या गुरजांनी मागणें. हे आदाराची माई व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लावन मागता. कोश्ट दूख उस्के गोती विंगडां सकेस्तां हे आमचे निर्भाग हाडलेले कुरीस. ह्या ओचोण्यांनी आमची दोयेन जतन कर. तुज्या पुताच्या कोश्टान आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोस्तिकायेन सगलें सुसूंक आदार दी. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्त साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटांत जियोचे कर म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याची सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बीस विचून काडल्या प्रमाण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस बावरत्यांच्या आत्म्याक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगीशी कर म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्या मनांतल्यो काशा गरजो आदाराचे मायेचे वरवीं बापाक उबारुया. बावरत्यांचे मागणे. हे आदाराचे माई तूं ग्रेस्त तशी उदार. देवाची सोर देणी तूं आमकां वांटाय. आमा भुरग्यांची तूं राखण कर. ख्रिस्तांत तूं आमच्या पातकांचें बोगसणें आनी आमचें तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी बेतांव ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारून चुकोन निर्भागी बाळां जायत म्हूण जेजूचो मोग सदांच शेवटा पर्यान जिवूंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माई. आतां आमी सर्वय समयांनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिचे शक्तिवंत शरणा खालच्यो आमकांच वोपून दिवया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा
Ostriamodein tu sudoi, ani sudoi tu zopucizu. Bhagavad Maria, Devashi Mai, ama papiagati vinati आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमची पासत विनंती कर हे देवाची भाग्यवंत माई क्रिस्ताच्यो वासाण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्तांत वे मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता ज्या काळजांत हांव तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणीचो फळ सासनांक भोगूंक दी. आमेन. पिड्यावंत पासत मागुया. सुम्या कुडीचे असोक्तायेन कश्टवतल्या तुज्या चाकरांची तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलोल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टा वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगाता आसूं तुमकां राखच्याक, तो तुमचे सोबे आसूं तुमकां सांबाळच्याक, तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक, तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. मेमोरारे बो कोनवाळी आंकवार मारी उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजत सोदूंक गेल्लो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरोवाशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. आंकवारीच्या आंकवारी माई म्हजी तुजे सुरशे हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताची माई म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. मुगाळ बाबा बिड्यानो आयचो दीस हांव आसचो ना, पातकूर आसतलो. सांजे ताका नवेन आसा. घोडी लेट रातचो येत नाजाल्यार फाल्यां आसतलो. फाल्यां पातकुरूय आसतलो. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. टी 40 पान 222 टी 42 पेज 222. Per verso cruzai vini ancora tu ciao mi poi tu ciao